देव बरो दीस दिव सगल्यांक तुमकां. तुमकांय देव फादर. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना खरीत भाशेन मागुया सगल्या आमच्या भावां भयणी पासत जे आयची मांडावळ करतात सॅक्टर 12 आनी सॅक्टर 13 पेर शेत आनी आराडी वान तांच्या इंतेसां पासत मागुया. तेच भाशेन आयच्या मिसांत आमी मागता एरमिना मानुएल फेर्नांडीस ओतम्या पासत स्टीव रॉड्रिगीस जो आपलो वाडदीस सोबरमता आनी आमच्या फिरगोजेंतलो सिमनारिस्त तो सिमनारीन शिकता स्टीव ताजे पासत मागुया. देवाक जाय जाल्यार ताणें आपले आपोवडे सोदून काडचे पाद्रीपणाचे आनी आमचे फिरगोजेंत एक बरो पाद्री जावंक आमचो भुरगो गांवचो आमचे आवंडे जावन आसा. पुर्गोतोरींतल्या ओतम्या पासत लिओनोरा रोद्रिगीस ओतम्या पासत जुलियत पालयश ओतम्या पासत रेनेटा पिंटो ताचोय वाडदीस ताचे पासत आमी मागता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक रेनेटाचेर. कार्मेलिना फ्रँको इंतेसां पासत आनी कितें भाशेन फ्रांसिस्का डिसूजा ही आमची भयण जी पिडेंत आसा ताचे पासत मागुया. सगल्या पासत ह्या मिसांत मागतना आमच्या फादरीक फादर एंटनी लॉपेस हाका आमी आनीक पावट येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, तेल जशें एक पोंटी पेटोवन दवरता तसो मोग आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत जोळटें सांबाळटा. पेटलोली पोंटी काळोख नपयत करून खुशालकाय हाडटा तसो मोग वायटाचेर चोयत व्हरून बरेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. देव म्हणल्यार मोग आनी हेंच मोगाचें सैम देवान आमकां सगल्यांक दिलां. ह्याच खातीर सैमानूच आमी मोगाचीं मनशां. आपूण मोगाळ तशीं आमी मोगाळ जावंक देव आवडयता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया. हो विशय आमचीं पावलां मोगाचे दिशेंत मारूंक हुस्कायता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना मोगाचे गोवाय जावंक आमकां कृपा मागून घेवया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जायते पावटी एकामेकाचो मोग करूंक आमी फाटीं सरल्या देखून. मोग आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांनी विस्तारूंक फाटीं सरल्या देखून खालतिकायेन ह्या वेळार पातकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच अंकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krishna
प्रार्थूया. सर्व पोदवेदार देवा, आमच्या कोनवळ्या बापा, आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळी नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भागिवोन पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिलो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकोच, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवोन. मरण जावन, जिवीत जावन, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावन, शक्ती जावन, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रचना जावन, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. अंतर्गीत जाबाक, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. परतून म्हणया, तुजो हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सोट कोन चोटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माय मोगाचो. जाबाक, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोंदोल हात उगडून बांदताय आनी सगळ्या रोचनांक दादोशी करताय. जाबाक, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. उद्गाराक सगळीं उबी रावता. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. उंड्याक स्वरवी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नान दातार स्वभावाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी वड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोड सरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोगरातावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. वड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायट कारांक बरी केली. तिनसाना ताच्या सिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज सावून गेल्या, म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेचची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावूंक दियात. पूण ताणें परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक
दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी सिसांक दिले आनी सिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दवरिनासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले. देवाची उतर हे. देवाचे ओरखर. प्रितीच्या भाव भयणांनो, थोडो तेंप जालो एक वस्तोरी मेवूंक आयलोली आनीक काजार जावन सुमार 27 ते 28 वर्सां जालेली. कशे भाशेन आपले काजारी जिवीत ते थोड्याशा उतरांनी ती सांगूंक लागली आनी म्हणूंक लागली, फादर, आय एम फेड अप विथ माय हजबंड. आय एम फेड अप विथ हिम. From the time we have married until today, it has been only frustrations. जिवितांत मात पूण ताचे चेंज म्हणलेले ना. ताका हांव रांदून घालतां, ताचो देखभाल करतां, आमच्या भुरग्यांचो देखभाल करतां, पूण ताच्या जिवितांतल्यान म्हाका इल्लोसो तरी मोग म्हजें सोबें देखून येना. म्हणूंक लागली, फादर, बरो पी येता, मोडको लायता, गाळयो सवता, असोच भोंवतलो बेकार, पागार सारकें दिना, जबाबदारी घराच्यो बरे भाशेन सांबाळिना आनी दीस रात एक किटकीट चलत आसा. फादर, कितले फावटी हांवें ताका पाद्रीशी व्हेलो, रेतीराक व्हेलो, चिंतून बदलतलो, बरो जातलो, घरांत मोग आमकां फावो जातलो ताचे उदेशी. नथींग. प्रितीच्या भाव भयणींनो, कित्याक सांगल्या जायत हांवें ही धाकटुलीशी घडणी. आयज आमी मोगाचेर नियाळटाव. मोग विस्तारूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. वॉट इज लव? वॉट इज लव? मोग म्हणल्यार कितें? आयज तूं आमच्या तरणाट्यांक पळय, मोगान पडली म्हणटकच ती तांचे मनांत डायलॉग सुरू जाता. म्हाका एक किस दी, तूं म्हजो मोग कोत्ताय न्हू. तूं म्हाका हें ड्रेस घेवन दी, म्हजो मोग कोत्ताय न्हू तूं. तूं म्हाका पॉकेट मनी दी, तूं म्हजो मोग कोत्ताय न्हू. तूं म्हाका थंयसर पिक्चराक व्हर, तूं म्हजो मोग करताय न्हू. वॉट डज दीस स्पीक अबावट? कितें मोग? ना प्रितीच्यानो. हो आमचो मोग सोडितोर ह्या घोव बायलांचे जिविताचेर नदर मारीत, या ओकोल न्हवऱ्याचेर नदर मारीत. इट्स ऑल, लव इज ऑल अबाउट कंडिशनल. सगळे ह्या मोगांत कंडिशन्स भरलेले आसा. तूं अशें कर, म्हाका गमतलें मोग करता म्हूण. तूं तशें कर, म्हाका गमतलें, तूं म्हजो मोग करता. तूं म्हाका हें हाडून दी, तूं म्हाका गमतलें, तूं म्हजो मोग करता म्हणून. इतलेंच न्हय, दुसरे सुवातेर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स. लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स. Right through at the outset until the end, expectations, expectations, expectations. And when the expectations are not met, you feel hurt. जेन्ना हांव म्हाका जी वस्त आशेता तानेता हांव जेन्ना तुजो मोग करता आनी तूं म्हाका दिनाय, तेन्ना म्हाका दूख भोगता, म्हाका खोंत भोगता आनी हांव कंप्लेन करूंक सुरू करता आनी म्हणटा, हांव काजार जावंक नासलोच जाल्यार बरें जातलें आसलें. हांव ह्या चेड्याच्या चेडवाच्या मोगान पडलोच नासल्यार अदीक बरें जातलें आसलें. हांव म्हज्या ह्या इश्टा सांगाता भोंवता, हे इश्टे सांगाता म्हजी इश्टा गोत नासलीच जाल्यार बरें जातलें आसलें. ह्या नेबरां सांगाता हांव बरे भाशेन आसा, ती आमकां कांयच लेखिनात, तांचे सांगाता इश्टा गोत नासलीच जाल्यार बरें जातलें. लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स, लॉट ऑफ कंडिशन, एंड द बाय एंड रिजल्ट इज हर्ट, दूख, रडो. ओ मोग ना प्रितीच्यान. वो
हो मोग न्हय, हो मोग न्हय. जाल्यार मोग म्हणल्यार कितें तर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लव इज a deliberate decision, a choice, a personal choice. To do what? To do no matter what the person is all about. कसलोय स्वभावाचो तो मनीस जावं, कितेंय तो जावं, काळो जावं, गोरो जावं, गरीब जावं, गिरेस्त जावं, कोणूय तो जावं, in whatever situation, I choose with full freedom to love that person. Whether he's a drunkard, whether he's a beggar, it doesn't matter to me. I don't love the things that he does. I love the person. हांव त्या मनशाचो मोग करता. मरो पर्यंत हांव मोग करतलो. दुसरे सुवातेर no expectations, no conditions. No expectations, no conditions. I choose. Whether you choose to love me or not is your problem. But on my part, I choose. हांव विचून काडटा तुजो मोग करूं. जेन्ना आमी मोगान पडटात, क्वॉलिटीज पयले सोदतात न्हू. कितें करतात? दोळ्यान दोळे घातलो, मोग जालो. रायट? बाजारांत मेवली, मोग जालो. कोणाक काजराक नाचता नाचता मोग जालो. That time you don't look out for qualities, weaknesses and strengths. You just love the person. आमी straight away फाडी फुडें कितें कात पळय आसना, एज पासून पळय नासतना मोगान पडटा. I choose. दुसरे सुवातेर मोग म्हणल्यार कितें प्रितीच्यानो? Love is sacrifice. That I choose to die for this person. हांव ह्या मनशा पासत मरूंक तयार आसा. मरूंक म्हणजे ताचें कितेंय हांव सोसूंक तयार आसा. हांव म्हाकाच काबार करूंक तयार आसा. ताची उतरां घेतलो, ताचें सगळेंच हांव घेतलो. Love is all about a choice. Love is all about sacrifices. आनी हेच आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता. जुआंव बावतिस्ट मरता. And then probably he wanted to thank God. He wanted to think about his cousin brother. He wanted to mourn the death of his cousin brother. And एकसुरे सुवातेर वेता. इल्लोसो वेळ एकसुरपणांत सारूंक, ताच्या आत्म्या पासून जायत घडयेक मागूंक, वा तांची इश्टागत भावपण कशे भाशेन चलतालें देवाक दिन वाचूं. आनी अकस्मात एक व्हड लोक थंयसर ताका ताचो पाटलाव करूंक धांवता प्रितीच्यान. आनी आपलेच विसरता आनी ह्या लोकांक सांगता मिसळ जाता. तांकां किरीत भाशेन आपल्या भावाचें विसरता. आपूण किरीत भाशेन ह्या भावा पासून रडटलो, ताचे आत्म्या सगळेंच विसरून तांचे सांगता मोदें भरता, तांकां पेकोवणी दिता आनी तांकां तांचे लागीं उलयता, प्रवचन करता, तांच्या पोटाची भूक मारता. लव इज अ चॉयस. लव इज अ डिसिजन. लव इज सॅक्रिफायस. आनी तांचे लागीं अशें म्हणना आतां हांवें तुमचें पोटां भरल्यात, तुमकां प्रवचन केलां, तुमचे जे कितें दुयेंस आसलीं पयस केलां, सो नाव रिटर्न माय लव. ही डजंट से दॅट. देर इज नॉट अ सिंगल मेन्शन. एक उतर पासून आतां तुमी म्हजो मोग करात, म्हजो पाटलाव करात, सगळें वायट सोडून दितात, कांयच एक म्हणिना. फकत शेवटाक इतलेंच आसा की कांय पांटले भरून जेवण उरलेलें. जेवण उरलेलें. ही डजंट आस्क यू टू लव. If my love, if my sacrifice, if my deliberate choice convinces you to love me back, then you are free. Then you are free. हे भाशेन मोग आसूंक आमचो गरजेचो. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं हांगा सजमत हांगा कासारी भाव भयणी आसात, हांगा आंकवार भाव भयणी आसात, तरणाटी आसात, कांय जाणां आसात. Question your love. What sort of your love is all about? कसले तरेचो मोग तो तुजो? किरी 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 करीत रावताय, डिमांड करीत रावताय, असो जाव, तसो जायनाका, अशें कर, तशें कर, अशें उलय, तशें लाव. असलो मोग जाल्यार तो मोग न्हू. इट्स ऑल अबाउट कंडिशन्स. इट्स अ सेल्फिश लव. आपस्वार्थपणाचो मोग. जेजू तसलो मोग करूंक आमकां उलो करिना. चेंज जावपाचें मनशाच्या जिवितांत आमी ताजी आदीन सोडून दिता. हांव
तुजो मोग करता. आयज घरा लागीं वचात पळयात प्रितीच्यान उलयता चॅक कर खऱ्यानूच हांव ह्या मनशाचो मोग करता काय वा हांव ताचो मास्टर वा टिचर जावन मार बोडी चेंज जाव जाल्यार तो मोग न्हू. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो सॅक्रिफायस कितले सॅक्रिफायस करता आमी. गाळी मारता न्हू मारूं दी हांव ताका म्हज्या मोगान लासयतली. सोरो पिता न्हू कित्याक घडयेक पिता तो जायत आमी नको. No one wants to be bad. No one wants to drink. No one wants to consume drugs. No one wants to rob. But there is some history behind that. कसलोय तरी एक इतिहास घडलेलो आसा. हांव त्या मनशाक मोगान लासयतलो आनी जिखून घेतलो. मरतलो हांव त्या मनशा पासून. आनी तिसरे सुवातेर तो दुसरो मनीस ज्या मनशाचो तूं मोग करता इतल्या वायट करूनय सुभावपणी हो मनीस मोग करता म्हजो आनी तो मनीस बदलतलो. आयज जरी तर आमी जेजूचो पाटलाव करता जेजू म्हणून हांव तुमचो मोग करता आनी जाल्यार आतां तुमी मोसो करात ना. आमी पळयलां प्रितीच्यान जिवितांत आमची मिलाग्रो जिवितांत आमकां इतलें भोगसणें जिवितांत इतलीं आशिर्वादां देवाची जाल्यार देव मोसो इतलो मोग करता. You have made a choice to love him. You have made a choice to sacrifice all that is sinful. You have made a choice to follow him. तो आयज हेच करुया. आयज हीच कृपा देवा लागीं मागुया प्रितीच्यानो. पयले सुवातेर विचारुया म्हजो मोग देवा सारको काय म्हजें सॅक्रिफायस देवा सारकें काय. आनी जरी तर आमी फाटीं आसां जाल्यार बदलूंक वावरुया. आमेन. देवाची उतर आयकल्या उपरांत आमच्यो गरजो आमची मागणी खालतिकायेन देवाक उबारुया. प्रिती मोग कोणाच्याय कितें सोंसून घेवपी आनी सगळ्या थंय दयाळ मोवाळ आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनियारपणांत पोरजेक मोगाचे गोवाय जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोडिना. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवें देवाचो उपकार पळोवन तांकां निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जानवाय तांकां मागुया. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खोडी समजून घेता. आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचें बरेपण आनी अचोकताय वळखून तांचे सवें मोगान वागूंक आनी जियोंक आमकां कृपा मागुया. इल्लोसो वेळ वगीच रावून आमी आमचेच पासत मागुया. सायबा तुजे सारकेली आमकां कर. मनशाचो असोक्तकायो पळय नासतना म्हज्या घोवाचो बायलेचो भुरग्याचो दुस्मानाचो शेजाऱ्याचो मोग करूंक आयज आनी मोरोपुर्यान ही कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची भावना तू पिता स्वीकार करून प्रार्थना मागता गोवा उद्राश
आग्राराजा ताकाचो रोस समोर पिता आमचे सुख दुःख सोडवे जोयता मानून घेऊन विनोद कोता म्हज्या भावा भयण्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न सावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dalbarato सर्वेस्पर तू, sorganizacja, wolia tudzia zwojmowa. Usorgi, tuka usorgi, zoj, सर्वेस्परा dzienawi, jedna lata zoj. Usorgi, tuka usorgi, zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडलें. हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची. तेच पोरी जेवण सदोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुडली. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडसा करात. बावार्थाचो गोडपोर गोटुया.
सोम्या जेजू आमी वळखता आनी एका चिंतलें येता इतलेच पावली तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मारये देवाची माई सागाती तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतांक, बागयोन दियोगू, आमचे गोंयचे सांत, बागयोन जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मनशाच्या कर्तृत्वाचेर नदर घालिनाकात प्रतिच्यान. देवान तशें करूंक आमकां उलो करूंक ना. देवान इतलेंच म्हणलां एकामेकाचो मोग करात. तर हो मोग विस्तारूंक देवाची कृपा आनी आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणली तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. उत्सवन आसा तो जेजू आमचें पातक पळय नासतना आमचें वायटवी जिवीत पळय नासतना
आमचो सुभापणी तो मोग करता. शिळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कुमयाव. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापाव, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका देन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सोर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हांव हो सोयीक घेता. खेरीत भाशेन म्हजे दिनवास उदगारूंक आमच्या मुखेल यादनिकाक फादर एंटनी लॉपिस, जो आमचे मदें 2 दीस जाले देवाचें उतर पुरगटूंक आयला. आमी जेन्ना तांचे लागीं मागलें तांणी रोखडेंच वय म्हटलें. फादर एंटनी लॉपिस हे 2 दिसांनी आमकां जायती बरी देवाच्या उतराची शिकवण दिल्या. घोडेक तुमी घरा लागीं टीव्हीचेर पळयतात, ह्या माध्यमा वरवीं, टॅलिव्हिजना वरवीं, युट्यूबा वरवीं हे 2 दीस ताजे सेर्मांव तुमी आयकल्यात. आयज तुमी हांगा आसात आनी तुमी आयकलां. घरा लागीं वचून युट्यूबाचेर परतून पळयात. जेन्ना आमी बोगोर बोगोर आयकता देवाचें उतर तेन्ना आमच्या तकलेन कितें तरी रिगता. तेन्ना बेश्टें ओमत्या कालचार उदक कशें. तशें न्हय, ह्या माध्यमा वरवीं ताचो फायदो आमी काडूंक जाय. देखून फादर एंटनीन काय बरे भाशेन आमकां देवाच्या उतराची सादेपणान पूण खोल देवाच्या उतराची वळख दिल्या. आय वॉन्ट टू थँक फादर एंटनी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट in a very special way for having come here early in the mornings and preaching the word of God, celebrating the Mass for us, giving us a beautiful taste of God's love and God's mercy. Thank you once again, Father Anthony, and wish you all the very best in your ministry. He is a redemptorist priest. These days we have had first 3 days a Jesuit, Father Silvera, Jose Silvera. Now 2 days a redemptorist, Father Anthony Lopez. And then from tomorrow we'll have another religious who will be coming and addressing us and giving us the word of God. हांव नेक पावट तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर एंटनी लॉपिसाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. I need to return the thanksgiving. फादराक हांव सुमार फ्रॉम 2001 इतलीं वर्सां जालीं वळखता. ब्रादर आसलो तेन्ना उमेदीन बोल्लोलो मनीस, आनी जेन्ना मनीस उमेदीन बोल्लोलो आसता, हांसोयता, खेळयता, यू कांट फॉरगेट दोज पीपल. देयर मेमरीज ऑलवेज रिमेन इन युअर हार्ट. Father, thanks for your friendship, thanks for the invitation, and may God bless you in all that you do. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओर उपकार.
Jesu lagi magamche pasun avivonta sandio Jesu lagi magamche pasun vinoti koramche pasun